सो सध्या मी बोरी आसा आणि आयज बोरीचे ग्रामस्थ जे आसा ते मेगा प्रोजेक्टाक लागून ओपोज करपा खातीर ग्रामसभा आशिल्ली आयज खूब जाणांनी ओपोज केलो तशेंच आमी ते सायटीर पावल्ले आसा ग्रामस्था कडल्यान जाणून घेवया हे इशू बद्दल। आयज ग्रामसभेक हो इशू येयलो की इस्कॉनाचे जे आसा ते टोटल स्कॅम आसा, फटिंगपणां आसा, जे पेपर जितले डॉक्युमेंट प्रोवायड केल्ले आसा सगळीं फटिंगपणां आसा आणि हेका लागून ही ग्रामसभेक आमी सगळ्यांनी निशेध मारलेलो आसा आनी कितें हे जावपाक जायना, हो प्रोजेक्ट जावपाक जायना म्हणून सगळे आमी आतां हे स्पॉटार सायटीर येयल्ले आसा। तशी पळय JCB वयर आसा तशी ती आमी देंवोवपाक सांगलेली पूण तेंचे कोण देंवोवपी सद्या ना म्हणटा ते। आणि तेजे बरोबर आमचे बरोबर पंच मेंबरूय येयल्ले आसा, तशें 4 जाण पंच मेंबर आमचे बरोबर येयल्ले आसा। खंय तरी गांवाक लागून चिंतून येयल्या तर तेंचे कडल्यानी आयकून घेवचें कित्याक आयज हांव ह्या वार्डाचो पंच मेंबर। जे आयज जी ग्रामसभा जाली ते ग्रामसभे आमचे बेतके वार्डाचे आमचे आसा सबंद बोरयेचे लोकांनी जे मांडले आयज इस्कॉना खातीर या की असो एक प्रोजेक्ट जाता तो प्रोजेक्ट आयज तेणी ओपोज केल्लो आसा। आणि तशेंच आयज तेंचे थोडे तेंचे ते इस्कॉनाचे कोण आसा तेय येयल्ले आसा हांगा। तांकां आमी एक परतोन सांगलां की तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा आनी आमचे कडेन हेंचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा ते पळोवन एकामेका कडेन उलोवया आनी मुखार कशी बरी वाट जाता, सगळ्यां भितर एकमत जाता कशें जाता ते पळोवन मुखारची डिसिजन घेतले अशें म्हणून हांव सांगता। तर हे प्रोजेक्टाचे रिलेटेड तुमचे कडेन कितें पावल्लें आसा? ना प्रोजेक्ट कितें येता कसो कितें म्हणून? तशें कांय पावलें ना। ओके, खाली आमकां रोडाची तांकां परमिशन देवूळ जाता काय आनी कितें प्रोजेक्ट कांयच खबर ना। सद्याक हे रोडा खातीर परमिशन दिल्लें आसा ताका पंचायतीन। ओके, सध्या हांगसर सरपंच सध्या सायडीर येता म्हणटाले तेंचे बद्दल कितें अजून सरपंच सांग? पावलो ना, येता म्हणलेलें तेणें। ओके, तशेंच तुमी हो प्रोजेक्ट एका प्रायोरिटी लेटर MLAन दिल्लें आसा सुभाष शिरोडकरान, तुमी कितें स्टेप्स घेतले तांकां मेळोन हेजेर कितें? कशें आसा आतां आमी येयले न्यूली इलेक्टेड पंच आमी सद्या आतां आमकां जालें जाल्यार 10 ते 11 म्हयने जाल्ले आसा। जे फाटले बॉडी मिटिंगेक हो जो इस्कॉनाचो आसा तो तेणी तो मांडलेलो आसा आनी तेजेर कशें कितें आतां तेणी कशें कितें पेपर आउट कशें केल्लें आसा कितें आसा तें आमी हेजे फुडें आतां फुडली आतां कितें ग्रामसभा जातली तेजेर आमी जो तेंचोय विशय आनी हेंचोय विशय कितें आसा तो हेजे फुडें मांडटले। ओके, सांग। हांव सुनील बोरकर, वार्ड नंबर 7चो बोरी पंचायतीचो पंच। आयज आमची ग्रामसभा जाल्ली आसा तेन्ना ग्रामसभेक हांगा एक इस्कॉन प्रोजेक्ट म्हणून कितें येता तो आमकांय सारको तितूंतले भितरल्यो कांय म्हायती खबर ना, आमी पंच जावन आमकां खबर ना। तेन्ना आयज ग्रामसभेक बाब राहुल तशेंच बाब सचिन आनी आमचो भैया उर्फ विष्णू हेणें आमकां तेजी सगळी डिटेल म्हायती दाखयली आनी ती म्हायती दाखयले प्रमाणे आमकां अशें दिसलें की तें टोटली इल्लिगल आसा। तेन्ना आमी पंच ह्या नात्यान आमी असली हितूंक आमी सपोर्ट करिना, इल्लिगल हेका आमी सपोर्ट करिना। तेन्ना हांव जाल्यार हेंचे वांगडा आसा, हें म्हाजें मत। हांव विनय पारपती। अशें हो पळय हेजो हो रोडाचो पळय जो प्रोजेक्ट आसा हो एक्चुअली लास्ट हे आमची पंचायत टर्म आशिल्लो तेन्ना हो विशय येयल्लो खरो। आमी तेका वारंवार ओपोज केल्लो मिटिंगेक। सो तेका पंचायत डायरेक्टरान एका सेक्रेटरी ऑर्डर दिली की विदीन 15 days तूं कितें सांग, तरी पूण आमी तेका सांगलेलें आमी बाबा तुजे फेवर ना, हो विशय आसा तो ग्रामसभेक दवर म्हणून। आनी ती मिटींग जावन 2 दिसांनी तेणेच पळय जाल्यार तांकां परमिशन दिलें आनी हो रोड TCPन तांकां NOC दिली आसा। आनी हे रोडा MLAची म्हाजी म्हायती प्रमाणे MLAची प्रायोरिटी लेटर आसा। आतां फुडें हो रोड आतां कोणा लागून जायो आनी कित्याक लागून जाय हे पंचायतीक खबर ना आनी आमकां कोणा गांवकारांक कोणाक खबर ना। आमचें एक अदमास थंय बाबा कितें ड्रग्स कितें जाता काय तो ट्युरिजम कितें जातलें काय तो कोण हेलिकॉप्टरान देंवतलो कोण हें जातलो तें आमकां कांय खबर ना। म्हणून हे आतां कोण पळय रोड करपाक फुडें सरला तेंचे कडेन आमी रिक्वेस्ट केला की खंयच्या एक आयतारा आमी विशेश ग्रामसभा आपोवया आनी तुमचें पळय कितें करूं सोदता देवाचें जाल्यार देवाचें तुमी करूं सोदता जाल्यार तें डेमॉन्स्ट्रेशन दाखया, लोकांक सगळें आमी आपयता, लोकांक तर मान्य आसा करुया, लोकांक तर ना म्हणटा जाल्यार आमी उठोन सगळे MLA फुड्या या बाबा तुवें तें प्रायोरिटी लेटर दिलां त्या आदाराचेर हें सगळें तूं बाबा आमच्या गांवा वांगडा लोकां कडेन तूं राव, कित्याक आमकां हें कितें जालें तें रॉंग आसल्यार तें हांगा नाका म्हणून सारकें मरे, तोच एक तेका उपाय आसा। आमी पंचायत डायरेक्ट आमी हांकां स्टॉप बीन कांय करूं शकना, NOC दिल्या कोणें TCPन, कळ्ळें तुका। तेन्ना आमी तांकां तेंचे कडेन आमी तांकां दुखोवंक शकना, तेंचें आयकोन घेवया। त्या आयतारा तांकां ह्या आयतारा चड करून बसताले आमी तुमचे बाबा एक्झॅक्ट कितें येता तें सारकें सांगात
त्या प्रमाणे आमी ठरोवया फुडलें कितें तें गांवची लोकां तर मान्य जाल्यार करपाचें नाल्यार ना. ओके तुमकां टीसीपींतल्यान कितें येयल्लें आसा अशें? आमकां टीसीपींतल्यान लास्ट टायम परमिशन येयल्लें दिवचें म्हणून. हय आमी दिवना म्हण ते पंचायत डायरेक्टरा हेच केल्ले. पंचायत डायरेक्टरान हेका सेक्रेटरी 15 दीस दिल्ले तूं कितें तेंचेर डिसिजन दी ना तुजें अगेन्स्ट म्हणून ते तेंच्या प्रेशराचेर तेंणी दिलें. आमी अपोज केल्लो आमी कोणाली सायन ना तेजेर. हे रेजोल्युशन मुखार आसतलें. ती केस चलता तितून 7 हियरिंग मिस जाल्लीं आसा अशें कळोन येयलें. हय हय हे अशें तर जाता हे खरेंच बरी न्ही गोश्ट. आमी वारंवार पळय म्हाजे पंच वांगडी हांगा Follow up जावपा जाय ती. एडवोकेट आहा पळय प्रितेश तेका आमी ते चेंज करून परत लागता. होच इश्यू न्ही देवळवाडा मुसळी इश्यू आहा तो इश्यू तो वयता एटेंड जाता आमकां खबर ना. एक्चुअली तेणी फॉलोअप करना. हांव विचार तेणी सांगचें सरपंचाक परत सांगता तूं ते एडवोकेटाचेर नदर दवर लोकांक फेस करचो पडटा. विचार तेंकां सांगना हांव तेका चेंज कर म्हणून सांगला आनी येयल्या तेका बिल हें जावची ना. लोकांलो हें पळय कितें आसा डिसिजन ती मार्गार लावपा जाय. आतां पळय तुमी सांगलें तेणी सांगलें म्हणून तेणी हें काडटरी कळ्ळें 7 फावटी तो ना वचना म्हणून. हें कितें नाका आशिल्लें फकाणशी. आनी आतां जुईज हांगा पंचांगड पंचायती लोकांचोय तूं विश्वास हें करता. खरें म्हणल्यार हे गेले हे पयशे पासून स्टॉप करप दिवप न्ही अशें जाल्यार कित्याक दिवपा जाय हे गेले. आतां पयले मिटिंगे हांगा निवडून येयले तेन्ना म्हाका कळयलें हेंकां सांगलेलें तो एडवोकेट कोता येना दुसरो एडवोकेट काडुया जाल्यारच आमकां कितें तें कळटलें म्हणून. तशें तुमकां सेक्रेटरीनी सांगलें की अमके कॅप आसा म्हणून 1 लाख कितें हय हय दिवपाचें आहा तेका. तो ते आपल्याला बिल धाडटलोच न्ही. आतां तो गेला काय ना गेला हें कोण पळोवप. सरपंच सेक्रेटरीन फॉलोअप करूंक जाय न्ही. बाबरे बाबा तुका अमके दिसता हें आसा पिला ते तूं वचपा तूं वचना जाल्यार आतां 7 फावटी म्हणून बोरयेचे आमकां सेक्रेटरी चेंज जायत आसता 1-2 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी असं चेंज जायत आसता बाकीचे सारखे ना. आमकां दिसता बोरी आमकां तें कितें जशें तुम्ही आता म्हणलें की सेक्रेटरी पळोवचें म्हणून पण सेक्रेटरी तुमचे चेंज जायत आसता. हय आमकां येयलो बेजार. बोरयेची एक अशी पंचायत आसा जी स्टेबल ना गोंयभरात. फाटीं बसून उलयलेलो एक इश्यू जाल्लो आमगे भायतकोला हे सेक्रेटरी तुमी चेंज करनाका. शिरोडे तूं वचत 10-15 वर्सां जालीं 30 आहा कोण बायले सारकें सेक्रेटरी. सारकें आनी आमी हांगा कितें जालें तें पळोवचें पडटा आमकां नाल्यार आमचे सगळे गांवाले उठोन एक प्रसाद म्हणून घेवया. सारकें. तशेंच शिरोडा मतदारसंघात तरी जावं शिरोडे जावं बेतोड्या सेक्रेटरी स्टेबल आसा खूब वर्सां जालीं आसा आनी तुमच्या बोरयांनूच कितलेशेच येवन गेले. एका ते जावं शकता ब्लॉक बीन पडटा न्ही मदीं सारकें कोण बेगीन पावता तेका धाडटाय आसतलें कोण सारकें. आनी आनी कितें म्हणपाचें. सेक्रेटरी हो स्टेबल पंचायती आसपाची गरज आहा. कित्याक आनी तूं इन्स्पेक्शन खूब तरेन आसा लोकांली इतल्या एक सेक्रेटरी ते जाणकारे आसपा जाय. अमकेले बाबा अमकें जालें जाल्यार 15 दिसान तो गेलो तो येयलो तेकाय आमकां स्टोरी सांगची पडटा. बाबरे तो कितें जालें कितें ना हें बंद जावपा जाय. ओके. तर हेजे फुडें स्टेप्स कितें आसतले तुमचे कशें कितें? आमी पळय आमी लोकां बरोबर आसा. हो विशय हेंगेलो पळय आसा हांगा प्रोजेक्ट पळय येता तो खरोच बरो आसा जाल्यार लोकूच सांगतले आं ओके आं म्हणटले जाल्यार तो प्रॉब्लेम ना न्ही. तेंकाय बावडे येयल्ले दिसा सफट जावपा नाका हांगा तेंगेले पयशे वेस्ट वचपा नाका. कळ्ळें तुका. लोकां आतां म्हणजे डबल मायंड जाल्ले आसा न्ही. येता कोण कितें वयर म्हाका पयर एकटो म्हणटालो अरे बिंदा तो हेलिकॉप्टर बीन देंवतो मरे. अरे हांवूय भिलो धपक्या खरोच देंवलो जाल्यार फाल्यां का चंद्र आर्या म्हणटलें तें जावं जावपा ना न्हू. कशें आसा हांगसर एक इस्कॉन प्रोजेक्ट येवपा आशिल्लो सगळ्यांक खबर आसा पूण तातूंत कितें आसा तेंच्या प्रोजेक्टान कशें कितें करतले वेदर देवूळ येतलें गोशाळा येतली कितें येतलें कोणाक हेजो अनुभव ना. सो लोकांचें म्हणणें कशें आयज ग्रामसभा जालें ग्रामसभेक लोकांचें म्हणणें कशें आशिल्लें की आमकां कितें जाता तें खबर ना सो आमकां कळचें. ताका लागून आमी कितें केलें आमी कशें एज अ पंचायत जी रेजोल्युशन दिता कितें दिता ती रिवोक करूं शकना. एक ऑर्डर आशिल्ली डेप्युटी डायरेक्टराची की तातूंत तें बरयलां की एक बॉम्बे सायटेशन आहा तातूंत बरयलां की पंचायतीक खंयचेच हें करपाक रिवोक करपाक रायट ना. म्हणजे कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ताका रिवोक करपाक रायट ना म्हणून हांगसर TCPन ऑर्डर दिल्ली आहा बाकीच्यांनी ऑर्डर दिल्ली आहा. सो आमकां ती पळोवचें पडटलें आनी फक्त आमी ताका लागून कितें केलें आमी तेंच्या जे आमचे इस्कॉनाचे जे लोक आसात आनी आमचे ग्राम सो आज एकठांय आयले हांगसर आनी फक्त आमी तांकां उलयला तांचे कडेन की तुमचो कितें हेतू आसा ऑर कितें तुमी करपाचें तें आमच्या ग्रामस्था कडेन मांडा कारण तांकां खबर ना कितें आसा तें. सो एज पर दॅट आमकां कळूं न्ही अशें तें ग्रामस्थाचें म्हणणें आशिल्लें. सो ताका लागून आमी सगळ्यांक आपयलें आनी तें पळोवपाक आमी आयज जमा जाले हांगसर.
आता पळय ते आता दोग ते तीग जाण हांगा आसा एकठांय जातले आनी मागीर ते विचार करतले कशें जाता आनी मागीर ताजे हे सोल्युशन ते कितें म्हणटा काडटले पळय आमी गोंयचे हांगसरले म्हण आमकांय बरें दिसता आमकांय आमच्या लोकांक दुखोवपा नाका पूण एक्झॅक्ट बाबा कितें येतलें सगळे लोकांक सांगा सारकें आरटीआय जो रिप्लाय येयल्लो आसा तितून म्हणजे पयलीं म्हणल्यार जो जागो आसा पळय तो कुमुलदास जागो वयर सुद्दां जागो जो आसा तो कुमुलदास जागो कित्याक 1973 जो एक हे सर्वे जाल्लो पंचायतीचो तितून तेणी आपलो जागो अशें म्हणून क्लेम केला आनी तेजे नांवार जाल्लो तो जागो हरशी कुमुलदास जागो तो दुसरो सकयल जो जागो आसा तो कुमुलदास जागो आनी कुमुलदाती कडेन तेणी डिमांड केलो की बाबा आमकां जागो दिवचो कुमुलदातीन 10 लाखाक हो जागो दिल्लो आसा तांकां पूण जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटराक आरटीआय मारली थंय तेणी तांकां कांय इन्फॉर्मेशनूच ना हेचेर हे बोरी जी हे कुमुलदास बॉडी आसा तेणीच केल्लें आसा हें नाटक तेजे नंतर दुसरें पीडब्ल्यूडीची जे रिपोर्ट दिल्लो आसा ते रिपोर्टान सांगता की 1,500 लोक वयर आसा खंय आतां म्हाका खबर ना पंचाक कितली मतां पडली 1,500 1,500 लोक पंच मेंबर तुमकां खबर आसा कितली हेचे आन्सर तुम्ही दिवं शकता की कितली मतां पडली ती 1,500 जर वोट 1,500 खंय गेले जाल्यार पयले घरात ना ते मनीसय कोणी आसपाना एज पर आमचे बेतके वाडाचे आमकां 600-650 सुमार आमचे लोक तर हो एक पॉयंट जालो तसोच टीसीपीचो जो हे आसा टीसीपीन जो स्लोप आसा पळय तो सगळो रॉंग दाखयलेलो आसा 7% म्हणजे कमी स्लोप दाखयलेलो आसा पूण स्लोप खूब आसा आमी हेजेर परत इन्स्पेक्शन हे केलो रिपोर्ट काडलेलो आसा आनी तितून तो एक्च्युअल रिपोर्ट कितें आसा तो आमी जेन्ना टायम येतलो आमी हे फुडें हाडटले तर टोटल स्कॅम आसा ही फटिंगपणां आसा आनी तशेंच हो जो वयर एरिया आसा टोटल ग्रीन झोन हो हेका कोणेच हात लावपाक शकना खरें कायद्या प्रमाणे पूण हे सगळें सीएम आसा हितून इनवॉल्व तसोच स्थानीक आमदार आसा इनवॉल्व आणि जे कोण जे ऑफिसर कोण आसा पीडब्ल्यूडीचो ऑफिसर टीसीपीचो ऑफिसर हे सगळे इनवॉल्व आसा हितून तर हांव मागता आमकां गांवच्या लोकांक आवाज करचे परस सगळे बोवाळ करचे परस आमदारान फुडें सरोन हें बंद करचें लोकांक लागून जेन्ना तुमी मतदारान मागपाक येता पळय तेन्ना तुमी रडटा पांया कडेन पूण जेन्ना हे लोकांक लागून आवाज करपाक जाय तेन्ना करना हांव रिक्वेस्ट करता सुभाष शिरोडकरा कडेन की हेजेर एक्शन घेवची हें बंद करचें जे तुजी प्रायोरिटी जे लेटर घातलेलें पळय हें फॉल्स आसा आनी हें जाता तितले बेगीन बंद करचें